तू त्याला परत निवडून येऊन म्हणजे आज 4 वर्सां पुराय जाता आणि आयच्याच दिसा म्हणटा तो आज रिजल्ट जाल्लो आणि आमदार म्हणून म्हाका डिक्लेअर केल्लो. त्या खातीर सगळ्यान पयलीं हांव देवाचे आभार मानता. तांच्या सहाय्यान आज खंय तरी म्हाका वास्कोची सेवा करपाची संदी मेळ्ळी. तशेंच समेस्त वास्कोकारांचे हांव आभार मानता, जाणी म्हाका एक संदी दिली तांचें काम करपा खातीर. आनी आमच्या सरकाराचे दोतोर प्रमोद सावंत सेंट्रलाक आशिल्ले आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांचे हांव आभार मानता की हांच्या सगळ्यांच्या सहाय्यान जे कितें आमी प्रॉमीस केल्ले वास्कोच्या लोकां खातीर ते खंय तरी खुबश्यो गोश्टी म्हणजे 90% तरी आमी पुराय करपाक शकले. आनी ताजोच एक नियाळ घेवन आज तुमच्या मुखार आयिल्ले. आनी त्या खातीर सगळ्यान पयलीं जशें जयंतान सांगलें, वास्कोचें जें फीश मार्केट आशिल्लें तें खूब वर्सां जावन आशिल्लें, नाल्यार ताका लोकांक त्रास आशिल्लो, तशेंच नुस्तेकारांकूय दुसऱ्या जाग्यार त्रास आशिल्लो, तें आमचें कंप्लीट जालें. आनी स्टेट ऑफ आर्ट म्हणटा तशें एक नुस्त्या मार्केट आज आमकां थंय दिसूंक पळयता. ताच्या मागीर रोखडेच जे प्रोजेक्ट्स आमचे उरिल्ले अडकून उरिल्ले ते सगळे चालना दिवपाचें काम आमी केलें. आनी रोखडेच आमी बायणा पावर हावस जे इतले वर्सां तें काम उरिल्लें ताजें आमी स्टार्ट केलें, जें आतां दुसऱ्या माळ्याचेर पावलां. आनी रोखडेच म्हाका दिसता ह्या वर्सा भितर तेंय बी इनॉग्रेट जातलें. चीफ ऑफिसर्स बंगलो जो मनोहरभाई पर्रीकर हाणें उद्घाटन केल्लें ताजेंय काम सुरवात जालां आनी सकयल राफ्टिंगाचें काम स्टार्ट जाता. ताजें इनॉग्रेशन म्हाका दिसता ह्या एक 15 दिसां भितर असेंब्ली जातकूच रोखडेच आमी चालू करतले. आनी हे 3 प्रोजेक्ट्स आमी चालना दिवपाक आमी शकले. सिवरेजीच्या मळार म्हणजे सिवरेज वास्कोन पळोवपाक गेल्यार खुबश्या जाग्यांनी सिवरेजूच नाशिल्ली. आनी हे सगळे सिवरेजीचें उदक जें आसा जें तळ्यान वतालें, म्हणजे उरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडो, ड्रायव्हर हो एक भाग आशिल्लो. आनी ताच्या मागीर मंगूरच्या भागांतले साईनगर थंय बी सगळी सिवरेज ही सगळी तळ्यान येताले, तळे दुशीत जाताले आनी टोटली एक वायट अवस्था आशिल्ली तळ्याची. त्यो स्टार्टिंगेक आमी पंपींग स्टेशना खातीर जेन्ना प्रयत्न केले, आमकां थंयचे 2 आमकां जागे मेळोवन दिवपाक आशीश बोरकर आनी बोरकर दुसरोय बी तांणी आमकां जागो दिल्ल्या कारणान आज दोनूय पंपींग स्टेशनाचें काम खूब वेगान चालू आसा. पुराय त्या भागान म्हणजे उरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडो, ड्रायव्हर हांगा सिवरेज पायपलायनीचें काम चालू आसा, म्हणजे लेईंग ऑफ पायपलायन. आनी तें म्हाका दिसता आनी एक 2 म्हयन्या भितर तें काबार जातलें आनी ताच्या भितर 3 म्हयन्यांनी मागीर आमचें पंपींग स्टेशनाचें काम कंप्लीट जातलें. सो त्या भागांतली टोटल सिवरेज कनेक्टिविटी ही सारकी जातली. आनी तशेंच तें करता आसतना आमी आनी 3 जाग्यारूय बी पंपींग स्टेशनां प्रपोज केल्लीं. आनी एक मांगरांतली जी सिवरेज आसा ती बी जी तळ्यान वताली ताच्या खातीर मंगूर त्या तळ्या भितरूच सायडीक एक पंपींग स्टेशन प्रपोज केल्लें आनी ताजो टेंडर म्हाका दिसता आज किंवा फाल्यां ओपन जाता. आनी तें जालें जाल्यार ही मंगूर आनी ह्या भागांतली जी सिवरेज कनेक्टिविटी आसा ती स्ट्रॉंग जाली जाल्यार तळ्यान वचपाचें जी सिवरेज आशिल्ली ती बंद जातली. साईनगरानूय आमी आमची उलोवणी चालू आसा आनी एक लँड ओनरा कडेन तांचे कडल्यान जागो घेवन, कित्याक पंपींग स्टेशन करतलो जाल्यार जागो जाय पडटा आनी तो जागो लोकांनी फुडें येवन दिवचो हाच्या खातीर तोय प्रयत्न चालू आसा. खाऱ्यावाड्यार एक पंपींग स्टेशना खातीर जागो आमकां देंपो फॅमिली हांणी आमकां उपलब्ध करून दिता म्हणला. सो ती 2 जाली जाल्यार म्हाका दिसता मेजर सिवरेजीची कनेक्टिविटी वास्को भितरली जातली. हें करता आसतना मागीर रोखडेच आमी अंडरग्रावंड केबलींग घेतलें. पयलीं सिटीचो भाग जो म्हणजे कोणीय जेन्ना वास्को येता तेन्ना पयलो तो सिटीन येता, तो सिटीचो भाग पयलो जाग्यार पडचो म्हणून सिटीन आमी टोटली अंडरग्रावंड केबलींग घेतलें. एकूच स्ट्रेच जो IOC जंक्शन ते हांगा पर्यंत आसा, आमचे IOC जंक्शन ते सिने वास्को पर्यंत तो स्ट्रेच आमी आनी 8 दिसां भितर तो स्टार्ट करता. सो इन ओवरऑल सिटी भितरली टोटल अंडरग्रावंड केबलींग आमकां सरकारान करून दिल्ली आसा. आतां ती ह्या भागान मंगूरच्या भागान वयर तुमी पळयलां आसतलें काम चालू आसा आनी तें केलें जाल्यार मंगूर भाग म्हणजे वर्णापुरी पर्यंत टोटल कनेक्टिविटी अंडरग्रावंड केबलिंगाची जातली. ही 2 आमी मेजर अंडरग्रावंड केबलींग आमी करून घेतिल्लें आसा. स्पोर्ट्साच्या मळार म्हणजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाजें काम 8 दीस फाटल्यान स्टार्ट जालें. असेंब्ली आशिल्लो म्हणून तेजें इनॉग्रेशन आमकां करूंक मेळुना, पूण असेंब्ली काबार जातकूच आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री येवन
ताचे सविस्तर इनॉग्रेशन करतले आनी एक मोठो कॉम्प्लेक्स वास्कोकारां खातीर हो जावन आसा, जातून भितर एक व्हडलो जॉगिंग ट्रॅक आसतलो, भुरग्यांक खेळपा खातीर फुटसाल आसतलो, 2 क्रिकेट पिची आसतल्यो, व्हॉलीबॉल कोर्ट आसतल्यो, एक इंडोर स्टेडियमान 3 बॅडमिंटन हे आसा कोर्ट्स आसा, नानी पार्क आसा, म्हणजे जाणट्यांक जेन्ना वॉकिंग करता तांचे हात सुदळ जावपा खातीर तांकां फिट उरपा खातीर हें केल्लें आसा. आनी हें सगळें अंडर फिट इंडिया मुवमेंट, म्हणजे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांचें जें विजन आसा की आमची फुडली पिढी नाल्यार आशिल्ली पसून पिढी फिट उरची, ताज्या खातीर हो प्रकल्प आमकां खूब मोलाचो आसतलो. हें करता आसतना मदीं एक व्हडलो ओपन स्पेसूय आसा, म्हणजे आमकां कोणाकूय फंक्शन्स करपाक आसली, कितेंय कार्यक्रम करपाक आसले जाल्यार आमचे कडेन सद्या वास्को भितर जागो ना. सो तो एक मोठो प्रकल्प, म्हणजे अरावंड 55 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आमकां सरकारान पयरूच दिलो आनी ताजें वर्क ऑर्डर दिवन ताजें कामूय सुरवात जाली. फक्त इनॉग्रेशन म्हाका दिसता मुखेलमंत्री ह्या दिसांनी करतलो. हें करता आसतना रोखडेंच ताज्या कुशीक आशिल्लो अंडरपास, म्हणजे रेल्वेचो अंडरपास, आमकां सदांच दिसतालें की तो अंडरपास जावप खूब गरजेचो, कित्याक धाकटळे जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना एम्बुलन्स पावपा खातीर खूब वेळ लागलो आनी फायर एम्बुलन्स म्हणजे खंय फायर अटेंडर पूण खंय म्हणजे त्याच भागांत न्ही जाल्यार उरुले, बेलाबाय, मेस्तावडो, मायमोळें, मंगूर ह्या खंयच्याय भागांत उजो पेटलो जाल्यार फायर टेंडराक वचपा खातीर खूब मोठो फेरो मारचो पडटालो. आनी हो अंडरपास जाल्ल्या कारणान म्हणजे तो व्हेरी इजिली आमकां आतां फायर टेंडर वचून म्हणजे ट्रेजेडी खंय जाता नाल्यार खंय असल्यो घटना जाता थंय 5 मिनटां भितर पावपाची आज आमी ती वेवस्था करून दिली. ताज्या खातीर आमचे रेल्वे मिनिस्टर तशेंच परत एकदां मुखेलमंत्री आमचे जाणें हो फॉलोअप केलो आनी आमकां हो घडोवन हाडलो, तांच्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. रोड वायडनींग खुबश्या जाग्यार जावपाची खूब गरज आशिल्ली. जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा, जश्यो गाडयो रस्त्यार वाडटा, तशें रस्तेय मातशे जाता थंय रुंद करपाचें काम आमी हातांत घेतलें. आनी मेजर जे एक जंक्शन आशिल्लें, नाको आशिल्लो, म्हणजे चर्ची कडेन जें जंक्शन आशिल्लें थंय एक्सिडंट जाताले. आमचे खुबशे वास्कोंतले बरे नामांकीत अशे मनीस थंय एक्सपायर जाल्ले आसा आनी त्या खातीर तो रोड वायडनींग आमी जेन्ना हातांत घेतलो तेन्ना सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तो आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार 4 मिटर रोड वायडन जावन तें पुराय जंक्शन आमी नवें केलां. आतां बऱ्यो लेटस्ट टॅक्नॉलॉजीच्यो बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी येतल्यो, फायर सिग्नल्स येतली आनी असो करून तो चौक जो आसा, जो एंट्री पॉयंट वास्कोचो आसा, तो टोटली तुमकां चेंज दिसतलो. पेवींग सगळ्या सायडीन जालां, चर्ची मुखार नाल्यार फुडले अरुण कुमार फार्मासी, आनी अशें करून तो एक आमी मेजर हातांत घेतलो वायडनिंगाचो. दुसरो वायडनींग आमी घेतलो म्हणटा तो मंगूर स्लोपा कडल्यान आतां जें काम तुमकां चालू दिसता. सो तें काम जेन्ना हातांत घेतलें तेन्ना तो रोड आनी 4 मिटर व्हडलो करून, म्हणजे आतां थंय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येतलो, थंय रहदारी वाडटली. पयलींच रहदारीचो लोड आसा तो वाडिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता टोटली त्या आवारान म्हणजे ट्रॅफिकाचें कंजेशन जावप खूब कमी जातलें आनी ताच्या खातीर तो एक वायडनींग आमी घेतलो. आनी एक मेजर वायडनींग आमी घेतला तो सेंट सेबेस्टियन चॅपल, म्हणजे जुंता क्वॉर्टर्स टू तानिया हॉटेल, हो इन प्रोसेस आसा. ताजे सगळ्यो मॉडेलिटीज फायनलायज जाल्या, फक्त आमी सर्कल रेट्स फायनलायज जावपा लागता. थंयच्या लोकांनी आमकां एनओसीज पसून दिल्या, म्हणजे रस्तो करपा खातीर, वायडन करपा खातीर. फक्त आमी आमच्या सायडींतल्यान खंय फाटीं फुडें जावचें न्ही पूण त्या सर्कल रेट्साक रावल्या. ते सर्कल रेट्स फायनलायज जातकूच तांकां जे एक्विजिशनाचे कॉम्पेन्सेशन मनी येतले ते तांकां पयलींच आमी नामूद करून ते मागीर काम स्टार्ट जातलें. ताजे सायडीन रोड वायडन करतकूच आमचे नल्लाज नाशिल्ले, आमकां जी वाट येताली ती पयलीं चर मारिल्ली तीच आशिल्ली. सो तेय सगळे नल्ले, रायट फ्रॉम सेंट सेबेस्टियन चॅपल टू खापरेश्वर टेंपल बेलाबाय, हो व्हडलो नल्ला हो येता आनी तें आमी काम हातांत घेवपाक शकले. वास्कोचें रेल्वे स्टेशन हें एक वर्ल्ड क्लास रेल्वे स्टेशन आनी इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन अपग्रेड करपाक आमी प्रयत्न केले आनी खंय तरी सरकारान तेय बी आमची मागणी मान्य केली. म्हाका दिसता ताज्या मागीर रोखडेच आमी इलेक्ट्रिसिटीच्या मळार अंडरग्रावंड केबलिंगा बरोबर जे वास्को भितरले सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स आशिल्ले ते सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स आमी अपग्रेडेशनाक घाले आनी 80% सगळे अपग्रेडेड आसा. अरावंड 12 उरल्या, तेय बी ह्या फुडल्या काळा भितर तेय बी जातले, तांचो एस्टिमेशनूय चालू आसा. एक सबस्टेशन वेलंकनी जे चॅपल आसा थंय काम सुरवात जावपाचें तेय पास जाल्लें आसा.
आमची गार्डन्स म्हणजे वास्कोचे जे गार्डन आसा ते आमी अंडर CSR एक्टिविटी सुवर्ण बांदेकर जे वास्कोचे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तांचे कडल्यान आमी करून घेतले आनी ते आज फायनल स्टेजीर आसा. लँडस्केपिंगाचें काम आनी पेविंगाचें काम म्हाका दिसता पावसा पयलीं सुरवात जातलें. ते करता आसतना CSR अंडर आमी परत जे आमचे एक वास्कोचे गव्हर्मेंट स्कूल आशिल्ले, मेन स्कूल जे एक पुर्तुगीज टायमा वयलें एक ओल्ड स्कूल आशिल्लें, ती हेरिटेज मेंटेन करप खूब गरजेचें आशिल्लें. सो ती हेरिटेज मेंटेन करून ते टोटल म्हणजे ते स्कूल आशिल्लें ते आमी रिनोवेट केलें. अरावंड 80 लाख मोडून गोवा शिपयार्डान ते आमकां करून दिलें. रोखडेंच आमी स्वतंत्र पार्क आनी FL गोम्स रोड हाचेंय ब्युटिफिकेशन तुमी पळयलें स्टार्ट जाल्लें आसा. आनी फॉर द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता आमी वास्को भितर डक्ट सिस्टम ही सुरवात केल्या. ही इतल्याच खातीर सुरवात केल्या की परत परत रस्ते आनी फुटपाथ आमकां फोडपा पडचे न्ही आनी ताच्या खातीर पयले फावटीच ह्या सगळ्या ब्युटिफिकेशनाक म्हणजे फ्रॉम ठक्कर हावस टू IOC जंक्शन आनी तेवटेन IOC जंक्शन परत घुवन हे दोनूय स्ट्रीट्स ब्युटिफाय जातल्यो, नवे पेवर्स येतले, नवे गटर्स येतले आनी गटर्स करता आसतना पसून तुमी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार क्वॉलिटी काम म्हणजे कशें आसता तें आमी एक स्ट्रेच आमी करून लोकांक दाखयतले म्हणजे कशें आमी करपा आसा तें. आनी हो मेजर जो स्ट्रीट जाका आमच्या सगळ्या वास्कोकारांक इमोशनल कनेक्ट आसा तो स्ट्रीट आमी हातान घेतलो. अरावंड 10-12 कोटी रुपया मोडून तो स्ट्रीट आमी दोनूय स्ट्रीट हे ब्युटिफाय करता आनी तो एक मेजर आमी करूंक शकले. थोड्यो गोश्टी म्हणजे रॉक बोल्डिंग आमी गोवा शिपयार्डा फुडें केलें आनी अश्यो रिटेनिंग वॉल्स आनी नाल्यार रॉक बोल्डिंग खंय लँडस्लायड जावंक शकता नाल्यार खंय चान्सीस आसा त्यो रिटेनिंग वॉल्स आमी करूंक शकले. खापरेश्वर बेलाबाय हांगा रिटेनिंग वॉलाचें काम आनी 8 दिसांनी स्टार्ट जाता. सासमळ्या गौडानगर रिटेनिंग वॉलाचें काम स्टार्ट जालें. रॉक बोल्डिंग गोवा शिपयार्डा फुडें कंप्लीट जालें. ह्यो त्या दृश्टीन आमी तें करूंक घेतलें. बायणाचें गार्डन जंय आमचो दीपक बाब कावन्सिलर आसा तें आमी टोटल नवें करपाचें हातान घेतलें. ताजी वर्क ऑर्डरूय दिल्ली पूण जेन्ना दीपक आनी हांव एक दीस थंय वचून एकदां फायनल चॅकींग करताले तेन्ना आमच्या नजरेक आयलें की थंय आमचो स्पेस खूब वता. म्हणजे आमी ग्रीन स्पेसीस चड वाडोवपाचें पळोवपाक जाय पूण आमी हॉल घेतिल्लो थंय तो हॉल घेतिल्लो जाल्यार आमचो तो ओपन स्पेस खूब कमी जातालो. सो तो मातसो मॉडिफाय करून म्हणजे आमकां हॉल न घेता सद्या लोकां खातीर तो ओपन स्पेस करपाचो तोय ठरयलो. म्हाका दिसता कालूच सर्क्युलेशना अंडर तें रेजोल्युशन जातलें आनी तोय टेंडर जावन म्हाका दिसता ह्या मंथाचे अखेर पर्यंत हाजें गार्डनाचें काम सुरवात जातलें. हेवी व्हेकल्स मुवमेंट जो आशिल्लो सिटी भितरलो कोला खातीर आमी तो स्टॉप केलो आनी आतां आमच्या सरकारान जो ब्रीज बांदला तो थंयच्यान सगळो वता. त्या खातीर डिकंजेशन वास्कोनूय जालें. अप्रॅम्प जो वास्को नाशिल्लो जो इतलीं वर्सां जायनाशिल्लो तोय बी आमी करपाक शकले आनी अशें करून जे मॅनिफेस्टोन आमी प्रॉमीस केल्लें तितलें आमी प्रॉमिसीस फुलफील करपाक आमी शकले. ताच्या खातीर सगळ्यांचो लोकांचोय सपोर्ट आमकां लागलो आनी तें करता आसतना आमचें सरकार जे आमी सदांच म्हणटा की डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करता आनी त्या खातीर हांव आदरणीय मुखेलमंत्री आनी ताजे पुराय कॅबिनेट ताजे प्रत्येक मंत्र्यान खंयचेच आमकां एका गोश्टीक पसून केन्ना स्टॉप करूं ना, केन्ना आमकां ना म्हणूं ना, पयशे कमी आसा काय म्हणूं ना आनी हे सगळ्यो आमकां ज्यो मेजर कामां आशिल्लीं ती आमकां करून दिवपाक शकले. हय, हे करता आसतना आमचो एक मोलाचो सगळ्यान व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणटा तो आमचो वास्कोचो बस स्टँड आनी काल सांगिल्ले त्या प्रमाणे वास्कोचो बस स्टँडूय बी ताजे टेंडर म्हणजे शिफ्टिंगाचो टेंडर काल पयर ओपन जालो आनी ताजी वर्क ऑर्डर म्हाका दिसता ह्या 8 दिसां भितर जातली.